खण कंपन्यांनी 90% कामगारांक परत कामार घेतला हो मुख्यमंत्र्याचो दावो चुकीचो म्हूण विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगले। फक्त 50% कामगारांकूच घेतल्यात। उरिल्ल्यांचो इशू मुख्यमंत्र्यान सोडोवचो म्हूण मागणी। मुख्यमंत्री म्हणटा सोडयता। खणी परत सुरू जाल्ल्यात तातूंत कितल्या कामगारांक परत घेतले म्हूण विजयाचो प्रस्न। ताचेर फक्त 10%च कामगार उरल्यात म्हूण सीएम उलयलो। That the successful bidder shall give preference in employment to local residents at all level of operations, subject to such residents being available, qualified and suitable for such employment. हे आमी कंडिशन घाल्लें. हे कंडिशन एनफोर्स करपाक तुवें कितें स्टेप्स घेतल्या आनी ह्यो कितल्यो मायनिंग कंपनीज तुजे वेबसायटीचेर आयल्या, रजिस्टर्ड जाल्या आनी कितल्यो तांणी वेकन्सी डिक्लेअर केल्या. दिस इज अ इशू अबाउट मायनिंग बेल्ट एंड मायनिंग हे बिकॉज इट्स द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी. आमी ताका एक कंडिशन्स घातलेली की जे प्रिफरन्स पयलीं काम करता त्या सगळ्या जाणांक पयलो प्रिफरन्स दिवपाक जाय आनी सेकंड प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही हांगासर आसलेल्या वर्करांक घेवपाक जाय. हांगा तुमकां जर क्वॉलिफायड मेळना आसत जाल्यारूच भायर घेवपाक जाय. रिगार्डींग टू जो कंपनी जी आत्तां सुरवात जाल्या 90% ऑफ द वर्कर्स जे पयलीं थंयसर कामाक आशिल्ले तितक्याय जाणांक एम्प्लॉय केले. 10% तेंचे समथींग इशूज. एक कंडिशन कितें आहा 100% आनी कितले टक्के ते टक्क्याचे इशू न्ही हो. तुज्यान कंपल्सरी करूं येता काय ना. एक वर्स पयलीं तुवें सांगलें जायना म्हणून आज म्हणटा तूं जाता म्हणून. जाता जाल्यार सामकें बरें. आय एम हॅपी. आयक 100% एम्प्लॉईज सगळे गोंयचेच घेवचे हे आमी मॅन्डेटरी करूंक शकना. कशें कितें करूंक शकता. हां आमी एक म्हणजे जे म्हणटाले पयलींचे वर्कर आसले पळय न्हू तांकां तेंच्यांनी कंपल्सरी घेवपाक जाय. जाल्यार कसलें कंडिशन घाला. कंपनी आनी तेंच्या मदीं वेगवेगळे डिस्प्यूट आसतले. ओके एक वेळ तेंच्यांनी VRS घेवन गेले आसतले तूं परत म्हणटलो तांकां घे. हे तेंचे वेगवेगळे डिस्प्यूट आसतले. तेंचे जर डिस्प्यूट रिजॉल्व जावन आमचो पयलो प्रिफरन्स स्पीकर सर. There were 303 employees in that mine. And out of that, only 50% have been employed. 90% no. 90% no. Check कर. 154 are unemployed. काय problem नाही. ते पयर येयल्ले आमगे ऑफिसा मेळपा आमकां. 50% are employed, not 90%. हे चेंज चेक कर. दे गोंयकारां प्रेफरन्स मेळपाक जाय. तेंगे इट्स नॉट रिजॉल्व. प्लीज रिजॉल्व. स्पीकर सर रिजॉल्व करता. वेर्णा उद्योगीक इस्टेटीत सफोकेशनाक लागून 2 कामगार सोंपले. ह्या प्रकरणात कंपनी बेजबाबदार आसा काय म्हूण आमदार विजयान इशू सभाघरात काढलो. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकारान प्रकरणाची दखल घेतल्या. प्रकरणाची खंय खोलायेन चौकशी जातली. The gross violations by the industrial units which have resulted in endangering the lives of the workers and employees as a safety standard are compromised by several industrial units. The death of 2 workers at Sipla in Verna Industrial Estate is the living example of the carelessness by the industrial units. The government needs to immediately conduct an inquiry of the fatal accident at Verna Industrial Estate and also take proactive steps to ensure that the safety standards are strictly adhered by all industrial units. The workers got suffocated, entered the crusher machine, elevator in the factory premise. Same because the safety of Zuari Agro, their plants of urea, DAP, NPK plants are all unsafe. Because sir, आमी एक add करा. This was mentioned in the morning. This is a very serious issue. कुंकोळे सेम जाता. वेर्ना most of the industrial is तुगे जे मंत्री के मुनीस आहे ते मुखार वयताय आनी हाटल्या मागीर भायर जाता. This you create an inquiry. स्पीकर सर सिप्लान जो इन्सिडन्स जाला पळय न्ही तेजी हांवें डिटेलान इन्क्वायरी फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स लेबर एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज आनी पुलीस हे डिपार्टमेंट करता. अशे इन्सिडन्स परत जावचे न्ही हाजी प्रिकॉशन्स जी आसा पळय न्ही आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन घेतली. आमकां सेफ्टी फर्स्ट त्या खातीर आनी जो इन्सिडन्स जाला जे 2 भुरगे ते खंयचेय आसूनी हांगा काम करताले त्यांच्या फॅमिलीच्या प्रती हांव दुख्ख व्यक्त करता आनी तांकां कॉम्पेन्सेशन्स जे मॅक्झिमम कितें कॉम्पेन्सेशनूय मेळपाक जाय त्या कंपनी कडल्यान आनी बाकी इन्शुरन्स ते मेळपा खातीर आमच्या सरकारा कडल्यान लेबर डिपार्टमेंटा कडल्यान they are on the rise. If you look at industrial, I had pointed out during अशा पद्दतीचे खंयसर हांव सगळ्या म्हणजे जुवारीचे चेक कर तेंगे फॅक्टरीज आनी बॉयलर्स सगळ्यांक हांव चेक करपाक. कावी आर्ट ही गोयची कला मात ते खातीर कर्नाटकान अर्ज केला हे प्रधानमंत्री मोदीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान मुखार आयला.
मात गोय सरकार मन की बात पळयता आनी विसरता म्हूण विजयान शुन्य काळात इश्यू काडलो. डबल इंजिनाचो वापर करचो म्हूण विजय उलयलो. मंत्री गोविंद म्हणटा कावी आर्टा खातीर GI टॅग मेळोवपाक गोंयचे यत्न सुरू आसात. Concerned regarding Government of Karnataka planning to obtain GI tag for Kavi art. Speaker sir, तुम्ही खूप जणांचे फोटो दिसतात की प्रधानमंत्र्याची मन की बात आम्ही ऐकतात म्हणून. 26 डिसेंबर 2021 84th एडिशन ऑफ मन की बात थंय प्रधानमंत्र्यान सागर मुळे म्हणटा ताका प्रेज केलो की तो हे सेंच्युरीज ओल्ड ट्रेडिशन राखता म्हणून. हें ट्रेडिशन प्रधानमंत्र्यान म्हणलें की पुर्तुगेजान हाडिल्लें आनी मागीर तें गोंयच्यान सारस्वत ब्राह्मीण फॅमिलींनी कर्नाटका, केरला आनी महाराष्ट्रान कोस्टल महाराष्ट्रान व्हेलें देवळां डेकोरेट करपाक. सो ही आर्ट ओरिजिनेट जाता गोंयान आनी ताजें जर GI टॅग कर्नाटका घेता जाल्यार आमचो सरकार आयदर न्हिदला ओ तुमी मन की बात आयकनात. सो तुमी हे मातशें ते घेवचे पयलीं तुमी घेया आनी कितें तरी करा. म्हाका एक बरें दिसलें की विजय मन की बात पळयता हें आयकून म्हाका एकदम बरें दिसलें. अशें न्ही पळयता आनी विसरना. अरे तुम्ही पळयता आनी विसरतात हें डिफरन्स. म्हणून म्हटलं विजय मन की बात पळयता आदरणीय बरें दिसलें. एक मिनीट त्या ती कावी आर्ट जे आहा पळय न्ही हें हांव टॅक्निकली कितें आसा पळय तें पळोवपाक लागता. GI तांणी एप्लाय केला म्हणून पेपरार आयला. आमी म्हणटा करता तुम्ही पयलीं करा. स्पीकर सर डबल इंजिन बी वापरात. हय स्पीकर सर तसो प्रश्न जो 0 वराक मेन्शन केल्लो आसा त्या संदर्भात आमी तितलेच खबर आसा आमकां कितें करपाक जाय. त्याच प्रमाणे जशें ताकाय जाय तशें आमकांय जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें काम सुरू आसा. देशान 1999 जाल्ले ऑपरेशन विजयाच्या जैताचो दीस कारगिल विजय दीस मनयलो. 60 दीस सशस्त्र संघर्ष करून घुसखोरी केल्ल्या पाकिस्तानी लश्कराक भारतीय सेनेन कारगिलांतल्यान भायर काडिल्लो तो हो दीस. देशभर शहिदांक आर्गां ओंपूंक आनी भारतीय सैन्याक उर्बा दिवंक कार्यावळी. गोंयांतूय कारगिल दीस मनयलो. 26 जुलय कारगिल विजय दिवस म्हणून आयज देश मनयता. हांगा 9:30 कार्यक्रम आसा. मुख्यमंत्र्याच्या तर्फे सांजचो कार्यक्रम 4 व्हडलो एक कार्यक्रम आझाद मैदानात आसा आनी तेजें महत्व आयज आमी कारगिल दीस कित्याक मनयता. आयज पाकिस्तानान आमचेर वर्चस्व करून दवरलेलें आनी तें वर्चस्व नेस्तनाबूत करपा खातीर आमच्या जवानांनी आपलें बलिदान दिल्लें आसा. आमचीच जमीन तो कब्जा पाकिस्तानासून मुक्त करपा खातीर आपले देश सेवा करीत आसतना खूब लोकांनी खूब जवानांनी शहीद जाल्ले आसा. त्याचो उगडास म्हणून आयज आमी हांगा कारगिल दीस मनयता. त्यांचे जे मनसुबे आशिल्ले ते उडून लायले. पाकिस्तानान आमच्या फाटल्यान फाटीर खंजीन बसलो. एक वेळ समोरासमोर शत्रू असता पळय तो परवडलो पण जो फाटीर खंजून बसता तो शत्रू खूप घातक असता. लक्षात दवरा. आणि आम्ही ज्या परिस्थितीत ही लढाई जिंकली ती लढाई खरी म्हणजे अद्भुत लढाई. 2 महिने ती लढाई चालली. तब्बल 2 महिने 20 डिग्री सेल्सिअस -20 डिग्री सेल्सिअस इतल्या कमी तापमानात आमचे सैनिक लढले. 527 सैनिक आमचे शहीद झाले. 1300 सैनिक आमचे इंजर्ड झाले. लक्षात दवरा. आम्ही जवळपास 4000च्या वयर पाकिस्तानचे सैनिक मारले. इतल्याच की त्यांना सुरुवातीक आमचे 5 सैनिक हे घुसपेट खरोखरच गेले का ना ते पळोवपाक गेले. त्या वेळाचेर ह्या आमच्या 5 सैनिकांक पाकिस्तानान धरले आणि जिनिवा कन्व्हेन्शनचे उल्लंघन केले आणि ह्या आमच्या 5 सैनिकांक पाकिस्तानान मारून उडयले. हे आज सगळ्या खऱ्या म्हणजे लोकांक कळपाक जाय. हे भुरग्यांक कळपाक जाय. आमचो इतिहास कितें आसा. आमचे शहीद जाल्ले आसा जवान तांकां खूब खूब कोटी कोटी नमन करता आणि त्यांच्या खातीरूच आयज आमी हांगासर दिसता की सुखान आसा. आणि त्यांचे जे कुटुंब आसा तांकां अभिमानूय आसा आणि खंयतरी मनान दुखय जाता की आयज आपली फॅमिली आमच्या कडेन ना. पूण आयज आमच्या गोंयान जावं भारत देशाक अभिमान आसा की आमचे जे शहीद जाल्ले जवान आसा त्यांच्या खातीरूच आयज आमी हांगासर आसा.
लोंडा वास्को रेल्वे मार्गाचेर पालसण कोसळ्ळें. दूधसागर लागसार ही घडणूक. मजगतीं कांय रेल्वे रद्द जाल्या म्हूण म्हायती मेळटा. सुमार 5 रेल्वे खंय आडकले. आज सकाळीं ट्रॅक क्लियर करून येरादारी सुरळीत. दूधसागर ते सोनालीम या दरम्यान रेल्वे ट्रॅकाचेर रात्री 1च्या सुमारात दरड कोसळिल्ल्या कारणान लोंढा वास्को या रेल्वे मार्गावरची वाहतूक आसा ती पूर्णपणे रेल्वे वाहतूक आसा ती पूर्णपणे ठप्प जाल्ली. एकूण 5 रेल्वे वाहतुकीचेर तेजो परिणाम जालो. तेका लागून वास्को, कोळेम, लोंढा आणि अळनवार व बेळगाव हांगासर ह्यो 5 रेल्वे थांबून ठेयल्ल्यो. मात्र दरड काडून आयज सकाळी 6 नंतर पुन्हा हे रेल्वेंचो संचार आसा तो पूर्णपणे सुरळीत केल्लो आसा आणि रेल्वे मार्ग आसा तो वाहतूक खातीर सुरू केल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. मोठ्या वाऱ्या पावसाक लागून निवाडो वास्को एका घराचे पत्रे आनी शेड उडून गेली. शेड आनी पत्रे हेर घरांचेर पडिल्ल्यान बरेच लुकसाण जालें. घडणुकेंत एके बायलेचे तकलेकूय मार बसलो. तिचेर उपचार केले. मात पुराय घडणुकेंत लोकांचे बरेच लुकसाण जाला म्हूण थळाव्या नगरसेवकाची माहिती. सुमार असो पावस स्टार्ट जालो आनी जोरान वारो मारपाक स्टार्ट जालो. आमी घरान आसले सगळे पळयताले जोरान वारो मारपाक लागलो आनी खडा 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 कोणाचें कितें जालें तेंच कांय कळना लागलें. एक्झॅक्ट कितें जालें कोणाक दिसलें आपली टाकी पडली कितें जालें. वयर येवन पळयता जाल्यार हे हांगाचे आमचे हे आहा ते स्लॅब आसले ते स्लॅब सगळे उकळून ते वीथ चॅनल तेजे पायप आसले ते सगळे पत्रे सकटूच येयले ते. आनी आमचे नेबर आहा भाटकराचे घर तेचे वयल्यान सगळे तेजे घरार एंगलार बिंगलार सगळे पडलेले आहा. तेतून एक बायल मातशी मायनर अशी इंजरी जाला. ताका 3 टाके घातला चिखले व्हरून रोखडे. राती 11 वाजता आमी वारो खूब येयलो हिंगा आनी आमचो शेजारीचो शेड आसा पळय शेड आख्खो येवन आमच्या सगळ्यांचो 4-5 घरांनी पडले ते शेड्स आनी आमकां कोणाकूय कांय जावना पण ते बायलेक मातसो चड तकलेन लागलो ताका आनी आमचो यतीन बाई ह्या कावन्सिलर आमी ताबडतोब ताका फोन मारलो. त्यांनी आमकां खूब हेल्प केलो. तेन्ना हे ऑपोजीट घरां आहा पळय न्हू तेंचे वाऱ्या बरोबर न्ही सगळ्याचे वयली शेड आहा ती सगळी वाऱ्यान ह्या सायडीन येयली आनी तुमी हे पळयता न्ही सगळो फूल शेड न्ही तेंची फूल भितरल्यान येयली भायर सरली आनी ह्या 2-4 घरांक आमकां डॅमेज केलें तेंच्यांनी. आनी सकयल घरान जी घरान रावताली आई बी पळय न्हू वयल्यान तेन्ना शेड पडली तेंच्या तकलेचेर नवो बिळो पडलो. कशें लागलें कितें जालें नळो पडलो म्हणजे कितें जालें वारो येयलो. तेंचे लोकांचे मात डॅमेजीस खूब जाल्ले आसा. राती मागीर अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट हांवें तलाटीक फोन केलो आनी खरेंच वालोर तलाटीक आमच्या अमरेशाक की तो राती फूल नायट हांगासर रावलो आनी आमची लायट गेली. आमी डिपार्टमेंटाक जे मनशांक आपयले फायर ब्रिगेड खंय तरी ऑक्युपायड आसलेली ती आतां 10 सुमार परते येतले आनी हेजी चॅनल बीन सगळे जे कितें पडलेले आहा ते क्लियर करपा खातीर आतां सुरू करतले. तशेंच मागीर आमी पुलिसांकूय फोन केल्यार पुलिसूय रोखडेच हांगासर येयले आनी सगळ्यांनी मेळून ती बरे भशेन कोऑर्डिनेट करून आमी राती मागीर तांकां लोकांची लायट बीन गेल्ली आहा ती आमी चालू करून दिली आनी आतां बाकीचे उरलेले कितें आतां सकाळ फुडें करतले. शापोरा किल्ल्याची सापूच दशा जाल्या. थळावे मिडिया मुखार सरकारचे मात्तूय लक्ष ना. झाडां झुडपां वाडल्यात. सरकारान ह्या इतिहासीक दायज किल्ल्याचो सांबाळ करचो. किल्ल्याची दशा जाल्ल्यान ट्युरिस्टूय खंय येनात. किल्ल्याच्या रस्त्याची जमीनूय बळकावंक लागल्यात. सरकारान खंय नजर घालची. शापोरा फोर्ट हो एक इम्पॉर्टंट हिस्टॉरिकल फोर्ट आसा एंड इट इज अंडर द गोवा स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट. तो ओरिजिनली आदिलशान बांदिल्लो मागीर पोर्चुगीजांनी तो 1543 घेतलो आनी रिबिल्ड केलो इन 1717. तो असो हिस्टॉरिकल फोर्ट आसा आनी इट हॅड्स टू बी प्रिजर्वड. आतां म्हाका कळ्ळां की थंय सामकें जंगल जालां. सगळे फोर्टाचेर सगळीं झाडां जाल्यां आनी सगळें हें जालां. सो वेजिटेशन क्लियरन्स म्हणून आसता तांचे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे थंय ती सगळे क्लियर करून जी सगळे जंगल जालां फोर्टाचेर फोर्टूच दिश्टी पडना म्हणजे सकलचे एंट्रन्स आसा ते आतां व्हिडियोचेर पळयले. सो ते क्लियर करून वेजिटेशन क्लियरन्स एक आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाची ड्युटी आनी तांणी ते क्लियर करून ते वेवस्थीत करपाक जाय. आज पळयताले ही मेन गेट इज ताजी फोर्टाची
इकडल्यान बंद केला आनी ते सायडीच्या फाटल्या वाटेनच्यान दोंगर बांदलो आनी थंयसर आमी कितकी झाडां घातली सुंदरताय करून गेले जाल्यार ती शॉपां घालून आतां ती सुंदरकाय ना ती झाडांय ना जाली मिडियाला तुमकां कनेक्शन ह्या फोटा वयल्यान वयल्या कनेक्शन फोटाक वयताले तेजे अतिक्रमण जावन थंयसर सगळे हो रोड बंद जाल्लो पळोवपाक जातीन घेवया आनी करुया पूण आजून पासून कांय स्पश्ट ना कोणाचोच आवाज ना आमी मुना बिना केल्या भितर फुटान सगळी मीटर एकदां पसंद पडात जाल्यार परत आमी कशें रुजो जावपाचें ना तेन्ना मांद्रेकार आहलो तेन्ना तेजेर मातशें लक्ष दिल्लें आनी साफ सफाई चलताली आतां कोणूच पळयना ऐतिहासीक वास्तू म्हणून तेची जपणूक जावपाची गरज आहा जो थळाव्या लोकांची मागणी आहा की हो जो शापोरा फूड मेन जे आसा तो सगळो सांबाळून दवरचो स्टुडंटा खातीर शापोराचें नांव श्यामसुंदर फडते. ब्रेस्तारा मोरजे दर्यावेळेर 2 होडयो उज्यान लासून गोबोर 11 लाखांचे लुकसाण म्हूण होडयेकाराचो दावो. कोणे तरी मुद्दाम उजो लायला म्हूण होडयेकाराचो आरोप. हाचे पयलीं असली कर्मां केल्यात मात सरकारी यंत्रणेचे नदर ना. पर्यटन खात्यान दर्यादेगेर नुस्तेकारांक तांच्यो सुवाती मार्क करून दिवपाची मागणी. आग कोणें लायली ती आमकां खबर ना. घराकडच्यान म्हाका कॉल येयलो हांव धांवन येयला जाल्यार हांगासर सगळो उजो पेटला. दोनूय होडयो जळोन काबार जाळां काबार पोपटी सयत सगळे आनी लोकलांनी आमच्या सगळे लागीं जावन उदीक मारून सगळे हें केलें. फायर ब्रिगेड येयली पुलीस येयले सगळे आनी तेंच्यांनी हेल्प केलो मुखार हांगासर कांय उरोंक ना. सगळे होडयो बिड्यो सगळे काबार जाल्यो जाळां बिळां सगळीं काबार जाली. कित्याक कांय एक लागना लायट आमकां दिता डिपार्टमेंटान आमकां लायटीचे प्रोविजनूच CCTV लायट ना जाल्यार CCTV कशी येतली ते मेन. आतां हय ही 3rd टायम हेचे पयलेय लागलेले आतां ही 3री टायम. पयलेय दोन पावटी केलां हे 3री टायम आनी गव्हर्मेंट कांय एक्शनूच घेयना. हें मातशें गव्हर्मेंटान पळोवचें कित्याक हांगासर वयर पळय प्रॉपर्टी आहा तांकां आतां व्यू जाय. ताका लागून हे होडयेकारांक फिशरमॅनांक सगळे काबार करूंक सोदतात. सो आमचो इतलोच डिमांड आसलो पयलेंय सांगला आनी आतांय बद्दल सांगता की आमकां रस्त्याचे सकयल पळय कितें आहा न्हू तें आमकां फिशरमॅनाक दिवचें. कळ्ळें ते फिशरमॅनाक दिवचें म्हणून आमी तुमकां सदांच गव्हर्मेंटाक सांगलां आनी आमचे बरोबर आमचो पंच आहा तो आमकां सदांच आमच्या फाटल्यान हेल्प करता. कसलेय कामाक जाल्यार तो आमकां फुडें पयलो पावता. फामाद फिल्म निर्मातो शेखर कपुराक इफ्फीचो संचालक नेमला. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या अंदूच्या 55व्या आनी फुडल्या 56व्या इफ्फी महोत्सवाचें फुडारपण शेखर कपूर करतलो. म्हायती आनी वितरावणी मंत्रालयान अधिसुचोवणी काडली. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.